वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी। आम्ही बी बरी आसात एकदम मस्त अशी। तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो कित्या रिलेटेड आसा, कसो आहा, कितें आसा व्हिडिओन हे सगळ्यांनी तुमकां थंबनेल किंवा टायटल जे आसा पळय ते पळोवन कळत आसतले। तर सगळे समजले ना जाल्यार थोडीफार आयडिया जी आसा पळय ती तुमकां येयलीच आसतली। आणि सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार तुमकां थँक्यू, कित्याक की तुमी न्ही आयचो हो थंबनेल आनी टायटल जो आसा पळय तो पळोवन ह्या व्हिडिओचेर क्लिक केले, म्हणून तुमकां सगळ्यांक पयलीं म्हणल्यार थँक्यू। आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो Q&A रिलेटेड आसा अशें तुमी म्हणपाक शकता, कित्याक की खुबशे अशे न्हू म्हाका कमेंट आयिल्ले, म्हळ्यार खुबशे म्हाजे व्ह्युअर्स किंवा यूट्यूब फॅमिली जे आसा पळय न्हू तेंचे कमेंट्स आशिल्ले यूट्यूबा रिलेटेड आनी यूट्यूब म्हाज्या पर्सनल लायफाक कसो इफेक्ट करता जावं कशें कितें जाता यूट्यूबा लागून म्हाजें पर्सनल लायफ हेजे रिलेटेड न्ही खूब अशे क्वेश्चन्स आशिल्ले। तर तांकां तर हांवें थंय कमेंट्साक रिप्लाय जे आसा पळय न्हू ते दिवपाची ट्राय केल्या, बट जशें की तुमकां खबरच आसा रिप्लाय जो आसा पळय तो प्रॉपर असो जायना टायप करून दिवपाक। सो ताका लागून हांव असो करून न्ही एक व्हिडिओ जो आसा पळय तो एवरी मंथ करता, जशें की तुमकां हांवें प्रॉमिस केल्लें आनी सांगलेलें पळय न्हू त्या प्रमाणे की हांव म्हयन्याक एक असो Q&Aचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो तुमच्या मुखार घेवन येतलो, जेणे करून न्ही तुमचे क्वेरीज जावं जे कितें क्वेश्चन्स आसा पळय न्हू ते सॉल्व जातले, तांकां आन्सर मेळटले। सो आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो तसोच आसा, तुमचे रिलेटेड तुमचे क्वेश्चन्स तुमचे क्वेरी जे आसा पळय तांकां आन्सर करपा खातीर। तर आयचो जो तुमचो म्हटल्यार तुमचे जे आयच्यो क्वेरीज आसा पळय न्हू त्यो कांय मातशे वेगळे आसा, म्हटल्यार यूट्यूबा रिलेटेड। बाकीचे जे कितें आसता ते तुमचे अशे म्हाजे पर्सनल लायफा रिलेटेड जावं म्हाजे अशे जे कितें रेसिपीज येता आनी कितें येता तेजे रिलेटेड आसता, जावं नेगेटीव कमेंट्सा बद्दल हांव उलयतां। सो आयज जे आसा पळय न्हू तशें कांय आसचें ना, आयचो मातसो हो Q&A व्हिडिओ जो आसा पळय तो मातसो डिफरंट आसतलो। सो कशें कितें ते मुखार तुमकां व्हिडिओ जसो जसो तुमी पळयतले पळय न्हू तशें तुमकां कळटलें मुखार मुखार। सो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो स्कीप करनासतना पळयत रावा, तुमचे डाउट्स जे आसा पळय न्हू ते हांगासर हांव क्लियर करपाचें 100% ट्राय करतलें। आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो मातसो डिफरंट आसल्या कारणान थोडोसो मातसो लांब जावं शकता, बट हांव ट्राय करतलें की इन शॉर्ट जे आसा पळय ते सगळें आटोपन घेवपाचें। सो चलात तर पयलीं म्हटल्यार आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय ताका स्टार्ट करया। एज युजल Q&A व्हिडिओ येयलो म्हणटकीर बूक योर हे कंपल्सरी आसाच। तर आयज बीन तुमचे कांयशे क्वेश्चन्स जे आसा पळय ते हांवें नोट डावन करून घेतले। कांय क्वेश्चन्स आसा जे म्हाका याद आसा, बट मागीर अशें कांय मिस जावपा जायना न्ही, ताका लागून थोडेशे क्वेश्चन्स जे आसा पळय न्हू ते हांवें हांगासर नोट डावन करून घेतल्या। अशें ना की ह्याच म्हयन्याचे जावं फाटल्या 8 दिसाचे 15 दिसांतलेच कमेंट्सा रिलेटेड हे क्वेश्चन्स आसा अशें ना। हेजे पयलीं पासून न्ही कांयशे म्हाका क्वेश्चन्स आयले जे हांवें तुमचे कडेन डिस्कस करून आशिल्ले Q&Aन। सो ते सगळे हे जे आसा पळय न्हू ते क्वेश्चन्स हांव हांगासर आयज तुमच्या वांगडा डिस्कस करता। आनी सगळे जे आयज क्वेश्चन्स आसा पळय न्हू ते आसा यूट्यूब आनी म्हाजे पर्सनल लायफ हेंच्या रिलेटेड, म्हटल्यार यूट्यूब म्हाजे पर्सनल लायफार कसो इम्पॅक्ट करता आनी म्हाज्या पर्सनल लायफा लागून म्हाज्या यूट्यूबाचेर म्हाज्या चॅनलाचेर कसो इम्पॅक्ट पडटा हेजे रिलेटेड सगळे क्वेश्चन्स आसा। सगळ्यात पयली जो क्वेश्चन आसा पळय न्हू तो आसा की हांवें यूट्यूब कित्याक स्टार्ट केला, म्हटल्यार म्हाजे यूट्यूबार येवपाचो मोटो कितें आसा। तर फाटल्या दिसांनी न्ही जेन्ना म्हाजो फर्स्ट पेमेंट आयलो जावं अशें हांव यूट्यूबा बद्दल केन्ना सांगतालें पळय न्ही की यूट्यूबान म्हाज्या लायफार कसो इम्पॅक्ट केलो, तेन्ना बी हो क्वेश्चन जो आसा पळय न्हू म्हाका खूबदां विचारप जातालो। तर पळयात यूट्यूब जो आसा पळय न्हू तो हांवें अशें कितें तरी एक बिझनस असो जावं एक सोर्स ऑफ इनकम अशें म्हणून स्टार्ट केलो ना। जेन्ना पळय हांवें फर्स्ट यूट्यूब स्टार्ट केल्लो पळय न्हू कांयशे म्हाजे यूट्यूब फॅमिली आसा जेंकां खबर आसा, स्टील जे कोण नवे आसा आनी जेंचो क्वेश्चन आसा पळय न्हू तेंच्या खातीर परत एकदां सांगता की यूट्यूब जो आसा पळय तो हांवें 2022 स्टार्ट केल्लो। यूट्यूब चॅनल जो म्हाजो आसा पळय तो स्टार्ट करपाच्या फाटल्यान कारण अशें आशिल्लें की हांव ज्यो रेसिपीज करतां जावं म्हाजे कितें तरी जे कुकिंग टिप्स आसा जावं किचन टिप्स आसा ते म्हाका तुमच्या 4 लोकां मुखार ते शेअर करपाचे आशिल्ले। जे कितें म्हाजे कडेन किचना रिलेटेड नॉलेज आसा ती म्हाका तुमचे मेरेन पावोवपाचे। एक्चुअल म्हाजो हेतू तो आशिल्लो, ताका लागून हांवें न्ही यूट्यूबाचो कुकिंग चॅनल जो आसा पळय न्हू म्हाजो तो स्टार्ट केल्लो। काही तेंप न्ही हांवें म्हाजो तो चॅनल जो आसा पळय न्हू तो कंटिन्यू दवरलो, म्हळ्यार रेसिपीज ज्यो आसा पळय त्यो हांव घालत रावलें। बट
अशें जालें की तितलो रिस्पॉन्स जो आसा पळय तो येना जालो. फर्स्ट स्टार्टींग चॅनल न्ही म्हाजो आनी हांव बी खंय ना खंय डिमोटिवेट जालें आनी ताका लागून कुकिंग चॅनल जो आसा पळय तो हांवें स्टॉप केलो. म्हणल्यार रेसिपीज ज्यो हांव घालतालें पळय न्हू ती हांवें स्टॉप केल्यो. मे म्हयन्याक हांवें प्रॉपर जो चॅनल आसा पळय न्हू म्हाजो डेली व्लॉगिंगाचो तो कंटिन्यू केलो आनी तेज्या फाटल्यान म्हणल्यार आय थिंक एक 100 बी सबस्क्रायबर आशिल्ले आसतले म्हाजे तेन्ना, चड ना 100-90 अशें कितें तरी सबस्क्रायबर आशिल्ले जेन्ना हांवें डेली व्लॉगिंग जो आसा पळय तो स्टार्ट केल्लो मे म्हयन्याक तेन्ना. आनी थंयच्यान आयज म्हाजे 5000 5,500ची जर्नी जी आसा पळय न्हू ती तुमी पळयतात की कशी आसा ती. सो थंयच्यान हांवें स्टार्ट केलें आनी अशें सांगपाक गेलें न्ही जाल्यार असो एक प्रॉपर असो म्हाजो मोटो असो नाशिल्लो की हांव हेकाच लागून म्हटल्यार म्हाका कितें तरी जोडपाक जाय म्हणून हांवें स्टार्ट केला, जावं म्हाका नेम एंड फेम जाय अशें म्हणून हांवें व्लॉगिंग चॅनल स्टार्ट केला अशें नाशिल्लें. जस्ट हांवें म्हाज्या उमेदी खातीर म्हणून कुकिंग चॅनल हो स्टार्ट केलो आनी आयज तेजेर हांव डेली व्लॉगिंग जें आसा पळय न्हू तें करता. सो ताका लागून प्रॉपर असो कांय मोटो ना, तुमी म्हणपाक शकता की हांवें म्हाज्या उमेदीक लागून हो चॅनल जो आसा पळय न्हू तो स्टार्ट केल्लो असो म्हणून. तेजे फाटल्यान नेक्स्ट एक क्वेश्चन आयलो चवथी कडेन असो म्हाका चवथ जावन मागीर न्ही म्हाका एक म्हाज्या युट्यूब फॅमिलीन जे म्हाजे रेग्युलर व्हिवर आसा, हांव खूब तेंप जालो पळयता ते म्हाका कमेंट करता की तेणें म्हाका म्हळ्यार तेणें म्हाका कमेंट केल्लो असो की तूं म्हटल्यार हे सगळे जे घर संवसार फेस्टिवल सगळे तू कांयच चुकयनासतना कांयच खंयच कमी पडनासतना तू हे सगळे म्हळ्यार सांबाळून घेता आनी तेजेच वांगडा तू यूट्यूब बी करता. सो हे दोनी जे आसा पळय तू कशें बॅलन्स करता, कशें हँडल करता काय म्हणून. सो पळयात आतां न्ही सांगपाक गेल्यार म्हटल्यार घर संवसार आनी यूट्यूब दोनी जे आसा पळय न्हू ते दोनी म्हाजेच आसा. दोनी हांव जे कितें दोनी करता पळय न्हू युट्यूबा खातीर म्हळ्यार जावं म्हाज्या पर्सनल लायफान जें कितें करता पळय न्हू तें म्हाज्या पर्सनल डिसिजनान करता, जावं म्हाका करपाक आवडटा म्हणून करता. अशें ना की आतां जे घरान आमी फेस्टिवल करता, चवथ दिवाळी करता, जावं बारीक बारीक कितें करता, देवळान वतात, देव धर्माचें जें कितें करता तें सगळ्यांनी हांव म्हाज्या पर्सनल चॉयसान करता. अशें ना की हां ही परंपरा जी आसा पळय ती घरांतल्यान पयलीं सावन चलत येयल्या सो हांवें बीन ती करपाकच जाय अशें म्हणून चिंतून न्ही हांव केन्नाच करना. आतां चवथ येयली, दिवाळी येयली, इतली सामकी म्हयनोभर लागून तयारी करप चवथीक, सगळें आटोपून घेवप, चवथ करप, तेज्या फाटल्यान दिवाळी करप, मागीर जात्रा म्हणटा, कोणाची लग्न आसता, सयऱ्यांची फ्रेंडाची, हांव सगळें करता, खंयच कांय चुकयना. बट तें न्ही म्हाका करपाक आवडटा, म्हाजेर प्रेशर आसा म्हणून हांव करता, जावं पयलीं सावन करून येयलां म्हणून करता, जावं घोव सांगता म्हणून करता अशें ना. जें कितें हांव करता पळय न्हू तें म्हाका आवडटा, म्हाका उमेद आसा करपाची म्हणून हांव करता. तसोच यूट्यूब जो आसा पळय न्हू तो बी म्हाजीच चॉयस आसा. तुमकां खूब जाणांक खबर आसतलें यूट्यूब जें आसा पळय न्हू तें स्टार्ट करपा म्हणजे डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करपा खातीर म्हाका म्हाज्या घोवान जें आसा पळय न्हू तेणें मोटिवेट केल्लें. सो तूं कर, तुज्यान जातलें करपाक, सो तूं हितून म्हटल्यार बरें हें करपाक शकता, तूं बरी ऑडियन्स जी आसा पळय ती जमोवपाक शकता अशें म्हणून म्हाका म्हाज्या घोवान मोटिवेट केल्लें म्हणून हांवें डेली व्लॉगिंगाक न्ही एंटर जाल्लें. पण आतां न्ही तो म्हाका एक अशें क्रेज अशी आसा, अशें दिसता डेली व्हिडिओ हांवें घालपाक जाय. एक दीस जर हांवें घालूं ना व्हिडिओ न्ही जाल्यार म्हाका अशें दिसता कितें तरी चुकलें, आयच्या दिसाक हांव खंय तरी कमी पडलें. सो कितें आसा ना युट्यूबाचें काम करपाक म्हाका खूब उमेद आसा, म्हाका आवडटा तें करपाक. प्लस हे घरांतले जे सगळी भागम भाग जी आसा पळय न्हू ती बी आटोपून घेवपाक, ती बी सांबाळून घेवपाक म्हाका खूब आवडटा. तेका लागून न्ही हे दोनी न्ही बेजार येनासतना न्ही सगळें बॅलन्स जावन अशें काम सगळी जावन वता. तर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसा पळय न्हू तो म्हाज्या एका यूट्यूब फॅमिलीन म्हाका केल्लो की तूं न्ही शूट जे आसा पळय न्हू रेसिपीज बीन ज्यो शूट करता पळय तो कशें करता काय म्हणून. ते म्हळ्यार तेणें जेणें म्हाका विचारलें, म्हाजे ज्या यूट्यूब फॅमिलीन म्हाका विचारलेलें पळय न्ही तेजो न्ही कुकिंगाचो चॅनल आसा. सो तेणें न्ही म्हाका विचारलें की तूं रेसिपीज एंड ऑल ज्यो आसा पळय न्हू ते कश्यो शूट करता काय म्हणून. तर आतां न्ही हांव रेसिपीज ज्यो आसा पळय न्हू ते ट्रायपॉड लायता मोबायलाक आनी शूट करता. हो म्हाजे कडेन न्ही धाकटो ट्रायपॉड आसा. सो तेजेर न्ही हांव मोबायल लायता आनी जाय तसो न्ही हो एडजस्ट जाता, मोबायल जाय तसो बँड एंड ऑल करून. सो ते करून न्ही हांव शूट करता तेजेर. जस्ट न्ही हो ट्रायपॉड जो आसा पळय तो वोट्याचेर दवरता, म्हाजो किचन प्लॅटफॉर्म आसा पळय न्हू तेजेर दवरता, हेका हांगासर मोबायल लायता, एंगल सेट करता आनी हांव हेचेरूच न्ही म्हाजे कुकिंग व्हिडिओज ज्यो रेसिपीज ज्यो आसा पळय न्हू ते हांव शूट करता. आनी न्ही रेसिपी शूट करपा खातीर हांव बाकीचो कसलेच गॅजेट्स जे आसा पळय ते वापरना. जावं अशें ना की म्हाज्या वांगडा आनी कोणी आसा घरान जो हांव रेसिपीज करता आनी तो शूट करता अशें म्हाजे कडेन कोण मनीस बीन ना, मॅन पावर बीन ना.
तुमकां तर खबर आसा हो सकाळ फुडें कामाक वता आनी असं जाल्यार बसून न्ही हांव आतां इतलें कम्फर्टेबल जालें ना हे ट्रायपॉडा वांगडा म्हाका घोवान केल्लें शूट म्हळ्यार तो जो शूट करता म्हाजे खातीर तें म्हाका आवडना म्हाका घोवा परस न्ही हे ट्रायपॉडाचेर चड विश्वास आसा आनी चड हे ट्रायपॉडा कडल्यान एक्सपेक्टेशन आहा की हो म्हाका बऱ्या एंगलान शूट करून दितलो म्हणून सो हांव कोणाचीच हेल्प घेयना शूट करता आसतना रेसिपीज जावं कितेंय जेन्ना शूट करता पळय न्हू तेन्ना न्ही मोस्टली कोणाचीच हेल्प घेयना आनी तेणें न्ही म्हाका तेणें सेम जो म्हाजो यूट्यूब फॅमिली आसा पळय तेणें न्ही म्हाका आनीक क्वेश्चन केल्लो म्हणल्यार तेकाच न्ही आनीक थोडे दिसान मागीर ताणें म्हाका क्वेश्चन केल्लो की हांव एडिटिंगा खातीर कसलो ॲप वापरता आनी हांव कशें एडिटींग करता काय म्हणून तेजेर तर पळय हांवें लास्ट टायम बी सांगलें की हांव न्ही इनशॉट म्हणून एक ॲप आसा तेजेर माझे व्हिडिओज जे आसा पळय ते एडिट करता किंवा कॅनवा ॲप आसा दोन्ही हांव ॲप जे आसा पळय ते यूज करता मोस्टली न्ही म्हाजें एडिटींग थंबनेल्स बी जे आसा पळय ते कॅनवाचेरच जाता पयलीं स्टार्टींग न्ही हांव इनशॉटूच यूज करतालें म्हटल्यार कितें एडिटींग बी करपा खातीर मागीर न्ही हांवें कॅनवा ट्राय केलो मातसो डिफिकल्ट वता कॅनवा जेन्ना तुमी शिकता जावं जेन्ना तुमी स्टार्ट करता पळय न्हू कॅनवाचें एडिटींग करपा खातीर तेन्ना न्ही मातशें डिफिकल्ट वता बट जशें जशें तुमी तेजेर प्रॅक्टीस करता तुमकां एक्सपिरियन्स जाता पळय तेजो तेन्ना मागीर न्ही खूब इजी जाता तुम्ही जर इनशॉट ॲप ओपन केलं न्ही अशें तुमच्या कडेन न्ही 3 ऑप्शन्स आहेत आमकां न्ही आतां व्हिडिओ एडिट करपा खातीर न्ही व्हिडिओसान वचूं जाय सो न्यूवाचेर क्लिक केलें की ना तुमकां हांगसर तुमची गॅलरी जी आसा पळय न्हू ती ओपन जातली फोटोज म्हणा जावं कितें अशें करून सो तुमकां जे कितें फोटोज जावं व्हिडिओज जाय पळय न्ही ते तुमी हांगासर न्ही सिलेक्ट करपाक शकता खंयचे जाय ते हांगासर तुमी तो व्हिडिओ जो पळय तुमकां जाय पळय न्हू तो सिलेक्ट केले की ना हे हांगासर न्ही भरपूर अशे ऑप्शन्स आसा हे पळयात सो तेजेर न्ही तुमी तुमकां जाय तसो व्हिडिओ जो आसा पळय तो कट कॉपी पेस्ट मागीर कितें जाय तो पार्ट डिलीट करपाचो कटआउट आसा स्पीड वॉल्यूम जे कितें आसा पळय न्हू म्युजीक जाय जाल्यार म्युजीक घालपाचें सगळे ऑप्शन्स जे आसा पळय न्हू ते हांगासर आसा लास्ट तुमी सेव करपाचो तुमच्या गॅलरीन हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो सेव जाता सो हो इनशॉट ॲप आसा जर तर तुमकां जाय न्ही जाल्यार तुमी युट्यूबाचेर बी चॅक करपाक शकता की तुमी इनशॉटाचेर कसो एडिटींग करपाक शिकपाक शकता जावं कॅनवाचेर कशें करपाक शकता हे तुमकां न्ही सगळें युट्यूबाचेर मेळटलें युट्यूबाचेर अशें कांयच ना गोश्ट जी तुमी शिकपाक शकना अशें म्हळ्यार युट्यूबाचेर तुमकां सगळें कितें शिकपाक मेळटा सो तेज्या भायर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसा पळय न्हू तो असो आसा की जेन्ना हांव पळय व्हिडिओ शूट करता पब्लीक प्लेसीर वचून तेन्ना तुका कसो कॉन्फिडन्स येता कशें तूं पब्लीक जो आसा पळय तो फेस करता काय म्हणून तर खरें सांगपाक गेलें न्ही जाल्यार पयलीं जेन्ना स्टार्टींग हांव भायर वचून जेन्ना व्हिडिओ शूट करता पळय तेन्ना खरेंच म्हाजे कडेन इतलो कॉन्फिडन्स ना आशिल्लोच म्हाका न्ही खूब भंय दिसतालो म्हळ्यार अशें कोण कितें म्हणत काय कोणें अशें म्हटलें ना आपल्याला व्हिडिओ काडनाका आपल्याक कॅप्चर करनाका हांगा व्हिडिओ शूट करनाका अशें कोणी म्हणटलो काय म्हाका लज जातली काय आतां हांव खंय गेलें आतां शूट करपाक लागलें हे तूं व्हिडिओ करनाका अशें म्हटलें जाल्यार 4 लोक म्हाका पळयतली म्हाका मागीर अशें लज जातली म्हाका तशें दिसतालें बट आतां न्ही हळू हळू संवय जाल्या म्हटल्यार आतां वयता न्ही पब्लीक प्लेसीचेर वयता शूट करता सो जाल्यार सवय बट न्ही अशें म्हणना की म्हाका 100% कॉन्फिडन्स आयला पब्लीक फेस करपाची जावं 4 लोकां मुखार वचून व्हिडिओ शूट करपाची म्हाका 100% कॉन्फिडन्स आसा अशें हांव म्हणना म्हाजे कडेन इतलो अजून कॉन्फिडन्स ना की हांव डायरेक्ट वचून हांव व्हिडिओ शूट करूं अशें म्हणून विचारून शूट करपाचो आजून न्ही म्हाका अशें खंय अशे थोडे प्लेसीस आसा जे प्लेसीसार गेल्यार व्हिडिओ शूट करपाक भंय दिसता फॉर एग्जाम्पल देवळांनी बीन आमच्या गोंयान अशी खुबशी देवळां आहा जे देवळांनी शूट करपाक अलाव ना सो म्हाका भंय दिसता हांव मागीर हेका बी सांगता मातशें तूं शूट करता काय म्हणून बट हो बीन तितलो शूट करपाक कम्फर्टेबल ना आनी ताका आवड बी ना तें सगळें सो ताका लागून हांव ताका फोर्स बी करपाक शकना बट खरें सांगता म्हाका आजून इतलो 100% कॉन्फिडन्स आयलो ना की हांव 4 लोकांच्या मदीं वचून विचारनासतना शूट करपाक कोणें जर शूट कर म्हटलें जाल्यार म्हाका कॉन्फिडंटली शूट करता ना जाल्यार म्हाका खरेंच तर भंय दिसता अशें आनी म्हाज्या एक फ्रेंडांनी म्हाका कमेंट केलो फ्रेंड म्हटल्यार युट्यूबाचेरच म्हाजे ते फ्रेंड जाला सो तेजो बी यूट्यूब चॅनल आसा ते बीन बारीक बारीक अशे आपले व्हिडिओज करता डेली व्लॉगिंग न्ही बट अशे बारीक बारीक आपल्याले कितें कितें करता व्हिडिओज बी जे आसा पळय न्हू ते सो तेणें म्हाका विचारलेलें की यूट्यूब चॅनल जो आसा पळय न्हू तो ग्रो करपा खातीर कितें कितें इन्स्ट्रुमेंट लागता तर फर्स्ट थिंग म्हटल्यार यूट्यूब ग्रो करपा खातीर कसलोच इन्स्ट्रुमेंट जो आसा पळय तो लागना इन्स्ट्रुमेंट यूज करप ते आमचेर आसा की आमी इन्स्ट्रुमेंट आमची व्हिडिओ क्वॉलिटी वाडोवपा खातीर जो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो स्टेबल दवरुपा खातीर
आमी यूज करपाक शकता। व्हिडिओ तू भरपूर इन्स्ट्रुमेंट वापरले तुजो चॅनल भरपूर ग्रो जातलो अशें ना। तू तो ग्रो जावप जो आसा पळय तो तुज्या एफर्ट्साचेर आसा फर्स्टली, आनी सेकंडली तुज्या लकाचेर आसा। थोडी जाणां अशी आसा भरपूर एफर्ट्स घेता, बरे बरे व्हिडिओ करता, स्टील तेंच्या चॅनलाक ग्रोथ ना। थोडी जाणां अशी बीन आसा जे बेश्टे कितें जाता ते अशेंच शूट करून दाखयता, स्टील तेंचो चॅनल भरपूर ग्रो जाता। अशें बीन आसता, ते आपल्या लकाचेर आसता। बट सांगपाची गोष्ट म्हणल्यार न्ही, यूट्यूब चॅनल ग्रो करपा खातीर इन्स्ट्रुमेंट जे आसा पळय न्हू ते अशें ग्रो करपा खातीर अशें इन्स्ट्रुमेंट लागना, बट तूं तुजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते बेटर करपा खातीर वापरपाक शकता। आतां म्हाका विचारपाक गेले न्ही की हांव कितले इन्स्ट्रुमेंट यूज करता म्हाज्या चॅनलाचेर, मागीर म्हाज्या चॅनला खातीर व्हिडिओ शूट एडिट करपा खातीर जर कितें वापरता म्हणपाक गेले न्ही जाल्यार म्हाजे कडेन न्ही 2 ट्रायपॉड आसात, 2 सेल्फी स्टिक्स आसा। फर्स्ट थिंग म्हटल्यार हो ट्रायपॉड जो तुमकां हांवें आतांच दाखयल्लो तो हो धाकलो ट्रायपॉड। धाकलो मिन्स तेका हे आसा पळय तो इतलो लांब जाता, हे पळय असो इतलो लांब जाता, बट हांव असोच शॉर्टूच ट्रायपॉड जो आसा पळय तो यूज करता। हो म्हाजे कडेन ट्रायपॉड आसा जो हांव कुकिंग म्हटल्यार किचना रिलेटेड जे कितें शूट करता पळय न्हू तेज्या खातीर यूज करता, रेसिपीज बी जो शूट करता पळय न्हू तेज्या खातीर। फर्स्ट म्हटल्यार हो। सेकंड म्हटल्यार हो म्हाजो ट्रायपॉड जेचेर हांव आतां तुमचे कडेन उलयता मोबायला, सो ताका एक रिंग लायट आसा। सो हांव अशें करून जेन्ना बसून फेस टू फेस तुमचे कडेन उलयता पळय न्ही तेन्ना हांव हो ट्रायपॉड यूज करता। गरज पडली जर दिसता लायटिंग खूब कमी आसा हे कॉर्नराक बीन न्हू जाल्यार हांव तो यूज करता। सो हो म्हाजे कडेन एक आसा ट्रायपॉड विथ रिंग लायट। सेकंड आसा जो म्हाजो ओल्ड सेल्फी स्टिक। जेन्ना हांव डेली व्लॉगिंग स्टार्ट सुद्दां करूं नाशिल्लें, जस्ट हांव बेश्टे शूट करतालें पळय तेन्ना हांवें ही घेतलेली यूट्यूबा खातीर अशें म्हणून न्ही, नॉर्मली बेश्टे यूज करपा खातीर अशें म्हणून हांवें ही सेल्फी स्टिक घेतलेली जी आतां हांव खंय वयता पळय न्हू तेन्ना यूज करता। ती म्हटल्यार ही सेल्फी स्टिक आसा म्हाजे कडेन जेका लायट एंड ऑल आसा। ही पळय ही तुमकां लायट दिसता आसतली, रिंग लायटा भशेन लायट्स आसा एका। सो ती एक म्हाजे कडेन सेल्फी स्टिक आसा, तेका हांगासर ब्लूटूथ बटन बीन आसा जर तुमकां सेल्फी बी काडटले जाल्यार। बट खरें सांगपाक जर गेलें न्ही जाल्यार न्ही हांव कसलोच इन्स्ट्रुमेंट जो आसा पळय न्हू तो यूज करना मोस्टली। तुमी म्हाका खूबदां पळयलां आसतलें, जे कोण म्हाजे व्हिवर्स यूट्यूब फॅमिली म्हाका जेन्ना मेळ्ळे आसतले पळय खंय अशें मेळटा बी तेन्ना तुमी पळयलें आसतलें म्हाज्या हातीन न्ही सेल्फी स्टिक सुद्दां केन्नाच आसना। हांव जस्ट न्ही बेश्टो असो करून मोबायल धरून न्ही व्हिडिओ जे आसा पळय ते शूट करता। म्हाका न्ही बेश्टो नॉर्मली कांयच इन्स्ट्रुमेंट यूज करनासतना न्ही हे जे आसा पळय व्हिडिओ जे आसा पळय ते शूट करपाक आवडटा। हो न्ही हांव खंय अशें करून वता पळय तेन्ना पयलीं कॅरी करतालें हो सेल्फी स्टिक जो आसा पळय ते लांब बी जाता हो। प्लस न्ही हेका हे बीन आसा एज अ ट्रायपॉड म्हणून तुमी न्ही ट्रायपॉड स्टँड म्हणात असो करून यूज बी करपाक शकता कितें शूट बी करपा खातीर। बट न्ही हांव हेजेर कांय शूट करना। पयलीं हांव कॅरी करतालो हो खंय वता आसतना बी म्हणून, बट म्हाका न्ही कम्फर्टेबल जायना अशें करून ते धरून। स्टेबिलिटी येता खरी, मोबायल हालना बी, बट म्हाका न्ही मोबायल जस्ट असो करून हातीन धरून शूट करपाक आवडटा, ताका लागून न्ही हांव हे कांयच यूज करना सांगपाक म्हळ्यार। जस्ट न्ही म्हाका हो युजफूल म्हणटा तो हो एकूच ट्रायपॉड रेसिपी शूट करता आसतना, बाकी हांव कसलेच इन्स्ट्रुमेंट जे आसा पळय न्हू ते यूज करना। सो तेज्या भायर पयर हांवें न्ही लास्ट जो हांवें Q&A केल्लो पळय न्हू तेन्ना हांवें सांगलें की हांवें यूट्यूबांतल्यान कितें अर्न केलें आनी खंय इन्वेस्ट केलें, कशें केलें तें तुमकां हांवें सांगलें। बट त्याच व्हिडिओचेर न्ही म्हाका आनी एक क्वेश्चन आयलो की तुवें यूट्यूबांतल्यान कितें अर्न केलें, कितले पयशे अर्न केले ते सांगलेत ना म्हणून। सो फर्स्ट थिंग म्हटल्यार यूट्यूब अर्निंग जे आसा न्हू ते एक्झॅक्ट फिगर जो आसा पळय तो यूट्यूबाचेर तूं सांगपाक शकना फर्स्ट थिंग म्हटल्यार। सो तेका लागून न्ही हांवें आयज म्हटल्यार यूट्यूबाचेर कितलो अमावंट जोडलो न्ही हें हांव तुमकां न्ही सांगपाक शकना यूट्यूबाचेर। असो रुलूच असो आसा की आमी न्ही यूट्यूबाचेर आमचो पेमेंट जो आसा पळय तो रिवील करपाक शकना, म्हळ्यार कितलो पेमेंट येता आमकां। जो आयज म्हटल्यार आमी टोटल फिगर कितले जोडले ते आमी न्ही यूट्यूबाचेर सांगपाक शकना। बट जे कितें जोडले पळय तेजो म्हाजे कडेन मात सुद्दां हिशोब ना, हांवें कितले जोडले कितले मोडले म्हाका हिशोबूच ना म्हाजे कडेन। जसो पेमेंट येयलो हांवें तसो यूज केलो, सेविंग बिविंग कांयच करुना, जे हांवें तुमकां म्हाजे लास्ट Q&A सांगलां। तुमकां जर तेज्या रिलेटेड आनी बारीक कितें क्वेश्चन्स आसा क्वेरीज आसा जाल्यार तुमी तो व्हिडिओ पळोवपाक शकता, हांवें थंय न्ही इन डिटेल सगळें सांगलां की कशें कितें म्हणटा तें। सो तेका लागून आतां आनी परत हांव तें सगळें रिपीट करत बसना।
आणि की यूट्यूब जर्नी माझी जी आसा पळय न्हू ती एक्सप्लेन कर म्हणून म्हाका सांगली की तुज्या आयज म्हणल्यार यूट्यूब जर्नी जेन्नासान तुवें डेली व्लॉगिंग स्टार्ट केल्लें तेन्नाच्यान आतां म्हणल्यार यूट्यूब जर्नी जी आसा पळय न्हू ती म्हाजी शेअर कर म्हटलेली. सो म्हाजी यूट्यूब जर्नी जी आसा पळय ती हांवें ऑलरेडी म्हाज्या एका व्हिडिओन जी आसा पळय न्हू ती शेअर केल्ली आसा की हांवें यूट्यूब कसो स्टार्ट केला, कित्याक लागून स्टार्ट केलो, केन्ना स्टार्ट केलो, कशी म्हाजो चॅनल जो आसा पळय तो ग्रो जाला, हे सगळ्यांनी तुमच्या वांगडा हांवें ऑलरेडी शेअर केला. बट इन शॉर्ट जर सांगपाचें म्हटल्यार न्ही म्हाका यूट्यूबांतल्यान सगळ्यांत बेस्ट कितें जर शिकपाक मेळ्ळां म्हणटा न्ही जाल्यार तें आसा पेशन्स. म्हाजो पेशन्स जो आसा पळय तो खूब कमी आशिल्लो. म्हाजो टेम्पर न्ही लेवल सामकें इतलें. मातशें कोणें कितें म्हटलें अशें कोणाच्या तोंडांतल्यान वांकडे उतर येयले, कितें वांकडे जाल्यार म्हाका रोखडें सटक जाता, म्हाज्या तोंडांतल्यान रोखडोच रिप्लाय येतलो. बट यूट्यूबान म्हाका इतलें पेशन्स दिला जाणा, इतलें म्हणल्यार अशें कोणेंय मुखाल्ल्या मनशान कितलो असो नेगेटीव कमेंट केलो, कितेंय केलें न्ही म्हाका इतलें क्वायट रावपाक शिकयला जाणा, इतले पेशन्स लेवल हांवें केन्ना लायफान इमॅजीन करूं नासलें की म्हाजे कडेन बी इतले पेशन्स आसतले अशें म्हणून. इतले बरे व्हिवर्स म्हणा, सबस्क्रायबर म्हणा, यूट्यूब फॅमिली इतले बरे बरे मेळ्ळा जाणा, म्हटल्यार अशें बरे गायड करता, बरे बरे जे आसा पळय न्हू ते हांवें जोडलां. जें कितें हांव यूट्यूबांतल्यान बरें शिकलां जावं बरें कितें म्हाका मेळ्ळां पळय न्हू तें हांवें जपून दवरलां. जें कितें वायट मेळ्ळें जावं वायट इफेक्ट पडलो जावं नेगेटीव कमेंट केलें तें हांव न्ही सदांच सायडीन दवरता. म्हाका तें नाका, हांव तें घेयना. जें कोण तुमी जें कितें म्हाका बरें दिता पळय तें हांव एक्सेप्ट करता. सो जशी फॅमिली आसता पळय न्हू, फॅमिली मेंबर्स सुद्दां इतले बरे आसना जितली म्हाका म्हाजी यूट्यूब फॅमिली बरी मेळ्ळ्या. आणि सगळ्यात मेन गोष्ट म्हटल्यार अशी विचारपाक येता की म्हाजो यूट्यूब चॅनला खातीर म्हाजी फॅमिली, म्हाजो घोव म्हाका कसो सपोर्ट करता काय नाका म्हणून. तर करता काय ना हे तुमकां आनी सांगपाची गरज ना, ते तुमकां सगळे यूट्यूबाचेर दिसता. तुमकां खबर आसा डेली व्लॉगिंग जे आसा पळय तेच म्हाज्या घोवाक लागून स्टार्ट जाल्लें आसा. आयज जे तुमी म्हाका पळयता पळय ते म्हाज्या घोवाक लागूनच पळयता. सो तितून नो डावट की म्हाजो घोव म्हाका सपोर्ट करता म्हणून. आणि माझी फॅमिली म्हटल्यार आता भयण, मां तुमी पळयल्या, मां सुद्दां म्हाजी कितली सपोर्टीव आसा. ऑथेंटीक रेसिपीज ज्यो आसा ज्यो म्हाका कळना करपाक सो तिका कळटा. सो ती म्हाका सांगता की ही रेसिपी जी आसा पळय ती नेक्स्ट टायम तूं येयले की आमी करया हा अशें म्हणून. सो फॅमिली सपोर्ट जो आसा पळय तो भरपूर मेळटा. आता फॅमिली सपोर्ट म्हणल्यार कितें, घोवा कडल्यान सपोर्ट मेळप हे खूब मोठी गोष्ट. मां सपोर्ट करता, घोव सपोर्ट करता. आणि तुमी तर पळयल्या म्हाजे जे कोण फॅमिली मेंबर्स जे आसा आमी सगळे हितून तुमकां चॅनलाचेर दिसता. हांव जेन्ना म्हाज्या रिलेटिवागेर वयता, मावशेगेर गेलें, मामागेर गेलीं, सगळ्यांक तुमी म्हाज्या न्ही आत्याची भुरगीं, काकाची भुरगीं सगळ्यांक तुमी पळयलां, सगळ्यांची घरां बिरां तुमी सगळें पळयलां. म्हाका न्ही अशें केन्नाच कोणेच म्हणूं ना की ना तूं आमगेर येता जाल्यार व्हिडिओ शूट करनाका, जावं आमगेर येवन तूं शूट करनाका, अशें म्हाका केन्नाच कोणें म्हणूं ना. वयल्यान सगळीं न्ही म्हाजी फॅमिली, रिलेटिव्स जे आसा पळय न्हू ती कॅमेरा फ्रेंडली सगळीं तुमकां म्हाज्या आत्याची भुरगीं सगळीं दिसल्या, सगळ्यांक तुमी पळयलां. सो म्हाका न्ही अशें केन्नाच कोणें म्हणूं ना की ना तूं व्हिडिओ करता न्ही आमी तुजे फुडें येना जावं आमकां शूट करना, अशें म्हाका केन्नाच कोणें म्हणूं ना. सो अशें न्ही काही आनी भरपूर जे क्वेश्चन्स आसा, बट तितूंतले न्ही हे थोडेशे क्वेश्चन्स जे आसा पळय ते हांवें शॉर्टलिस्ट करून घेतलेले की हांव तुमच्या वांगडा हे क्वेश्चन्स डिस्कस करतले, जे खूब ते रिपिटेड क्वेश्चन्स आशिल्ले ते. सो आनी खुबशे क्वेश्चन्स आसा बट ते आनी आतां ह्या व्हिडिओन डिस्कस करना, कित्याक की व्हिडिओ ऑलरेडी खूब लॉंग जाल्लो आसा आनी म्हाका आनी तो एक्स्ट्रा लॉंग करपाचो ना. तेका लागून बाकीचे जे क्वेश्चन्स आसा पळय ते हांव आनी केन्ना तुमचे आन्सर करता. आनी जर तुमकां कितें क्वेश्चन्स आसा, क्वेरी आसा जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करा, कांयच प्रॉब्लेम ना. सो चलात मेळया फाल्यां अशेंच आनी नवो इंटरेस्टिंग असो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट करपाक विसरनाका. जर तर तुमी चॅनलाचेर नवे आसा किंवा चॅनल अजून म्हजो सबस्क्राईब करूना न्ही जाल्यार चॅनल म्हजो सबस्क्राईब बी करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.